बसचा कंडक्टर लगे 2 रुपये चिल्लर घेऊ का त्याला पुरपूर जाऊन गेला. तुम्ही लेक्चर पुरं 1-2 रुपये खातीर अशी कशाला केली पातळ माई म्हणून दुड्डू दुड्डूची नवा त्यांची आम्ही ताका दिवची असली सोडतो बता. हां आता म्हाका लेट जाता. हांव घरकड वग्गी वचना जाल्यार रे मागीर बामण घरकड येवंक गेन मागीर सोदिता ती खंय गेले म्हणून. हांव आतां वग्गी मार्केटा वचून पालक पान घेवंक गेलो. घरा वचून पालक पनीर करू कसा. हांव तुमकां मागीर मेळटा येता. मार्केट रोडार देवयला जितके वेळ चमकून गेले रे थंयच एक शॉप आसा थंय निमगिता. माय ये थी 20 रुपये किलो, पियो 20 रुपये, टोमॅटो 10 रुपये. ये वग्गी होय रे तुमगे अंगडीन तो पालक कस की पालक ना माये कोथंबरी करिಬೇವು पुरास तेंदायत की कसन मराया करिಬೇವು पाल्लो कोथंबरी पाल्लो गांगेन पनीर करू दत्वा आಯ್ತಾ हांव मुखारच्या अंगडी वचून पळयता. पल्लो पुराण मने पल्लो ये वग्गी पूरा 5 रुपये. ये म्हाका एक काट पालक पान जाय आशिल्लें. ओ पालक पान घे माये हंगास पळय कितले जाल रे खाली 5 रुपये माये. सोदून पालक पान एक मेळ्ळें. आतां वग्गी घरकड वचून हांव पालक पनीर करू कसं. हो थंय येता सुचे ती गिरिजा न्हय हो गिरिजा राध मायेल धू नाही गो तू. हां होय माये तुम्ही कोण म्हूण कळलं ना मो म्हाका. हांव गो पातोळी तू सान आसतना पळयला हांव कितलो व्हड जाला गो तू. हो होय वे माये मागीर कसन विशेष माये पान पुरा घेवन आयली ती आदी पालक स्पेशल वे. होय गो बामणाक पालक पनीर खावका म्हण मस्त आशे जाला के तस्ती कोण पालक व्हरचे काय जाले. मागीर अम्मानी सौकी वे तुमगेल गावांत पावस आनी आस की पावस ना माये खंडा पड्डे शाको हंगय तशीच न्हय आनारामस गो. आतां पावस नाशिपा पानाक व्यार करू करे कश्ट की म्हणून न्हय ते गद्द्यान तांणी तुमकां उद्दाकच मेन न्हय उद्दा ना जाल्यार भारी कश्ट. माये थंय पळया तुमगे लागींच्यान गाय येता आसा ओट निमगुचे आयला की म्हणून. होय गो आतां डेली तेंची एक दिवस एक पार्टी येवचे आनी एक दिवस आनी एक पार्टी येवचे डेली हांनी 5 वर्स या नाशिल्ली आत्तां येता आसाची पळय ओट निमगुचे मात्र येवचे न्ही. त्यांची विन्न जाल मागीर कोणी आमगेल घरकड येवन कसन प्रॉब्लम म्हण निमगिना ती पाप हें गाय सांगताच की म्हणून म्हाका रक्षण करतल्यांक वोट घाला ती म्हणून. हां होय की म्हूण माये होय गो गौरी आराम रोस जाग्रते रोस. कोण माये गौरी ते गाय तुमकां गुर्तस माये. गुर्त ना गो आतां पळोवन गुर्त जाले. माये मामनी सौकी वे अयो मामू म्हणटा न्हू उडगस जाल पळय. मामान म्हाका पालक पनीर कोण दी म्हणलें घरकडे पालक पान ना म्हणून हांव हांगा मार्केट रोडाक व्हरचें कायलें गो. तशी तुका पळोवन हांगा उलयता राबलें अर्द घंटे जावंक गेले म्हाका उडगसूं ना. जायत हांवें येता जायत नेक्स्ट टायम खंडीत येया ती घरकडे जायत गो. तूं रे आनू अम्मा लोटू घरकडे यो जायत वा हांवें येता. अयो देवा हांनी आतां घरकडे आयल्यार कसो करचें हांवें आनी हांव केन्ना वचून करचें रांदप. हांनी न्हीच आनी का वग्गी रांदप करता. पालक पान पळयली वे तुमी पळयाची एक काटाला हाका चड ना खाली 5 रुपये. कसं न्हय तुमी मागीर हातूच पळयता आसाची कसन जालां लायक ना वे पान. कोण की मागीर पाल्लो पळोवन हसला म्हण के जालें कोण ते. अयो हे कसं न्हय खाली बड्ड मात्र आसा. हांव अंगडीन तू घेतना करेक्ट आशिल्लें मू थंय तुकून मार्केट रोडवर आयलें तेन्ना बरें आशिल्लें हातान तूं मागीर गिरिजेला उलयता आशिल्लें तेन्ना नाशिल्लें कसन जावन अशें पुरो. हां मध्या गौरी आयली तेन्ना जावं अशी जाल्ला की. अयो देवा अशी सकट जालें वे. आतां हांव पालक पनीर कशें करचें आनी आतां येवची टायम जालो मू कसन करचें हांवें मात तें काम करतना. पालक
पालक पनीर आज पातळी करतास हे कसं ना बा घर पुरा निशब्दस मोशा पातळी पालक करचंद बिजी एसकी म्हणून हांची कसान म्हणून भितर वचून पळयता भूक तडसूचे जाताना पातळी ಒಗ್ಗಿ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಂದಿಗೋ ಜೋರು ಬೂಕಿದೆ ತಸ हे कसं म्हण सांगते त्या ते कसं ना सोबत घालता एक पालकच आणि एक पनीरच हा हेंची पालक पनीर हांव कसं गाय वे मराठी हा ना म्हणे बड्ड पुरा खावच्या का ते गायन खाऊनूच वरल तुमका दिलेली ते अय्यो मारायती यूट्यूब पळोंगन करता म्हणून सांगेल तू हँच वे ते 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 कसं जाल म्हणू तुम्ही आमगेल यूट्यूब वीक्षक तांकां निमगे येते इथे म्हाका एक सांगचेक विसरले कसं म्हणल्यार रे हांव पयलीं बस वचेक म्हणू तुमगेल पॉकेटात करून 20 रुपये काडला इथे जाल्यार रे हांगा तुकून मार्केट रोडा वचेक 18 रुपये आशिल्ले ताजे 2 रुपये चेंज हांव तुमगेल पॉकेटांत घाला हा होय वे म्हाका कळ्ळें तें तूं केलेलें काम ताकाच हांव आमगेले वीक्षकांक बरें निमगिला तुवें कितलें दुड्ड मुगेल पर्सा तकून काणासच्या पुरो म्हणून हाजें करेक्ट आन्सर कितलो म्हळ्यार रे 20 रुपये मात्र मार्केट रोडाक वच्चाक जावका आशिल्लें 18 रुपये तशें देखून कोण कोण 20 रुपये आनी 18 रुपये म्हूण आन्सर दिला की ते दोन्ही आन्सर्स आमी कन्सिडर करता आसाचे हक्का करेक्ट आन्सर कोण कोण दिला म्हळ्यार संजना नायक मानस एम पै अक्षता किणी तृप्ती शानबाग शिल्पा शेणे रामकृष्ण पै अश्विनी पै एस नायक वीणा प्रसाद पूर्णिमा भक्ता चिन्मयी बी अखिला भंडारकर संध्या शेणे जयश्री शेठ सतीश भट नयना एन शानबाग तृप्ती शानबाग अनिल पै वैभवी पै कविता भंडारकर कृतिका नायक शोभिता शेणे विद्या कामत सुजाता प्रभु सुखदा प्रभु नायर कृपा पै प्रिया वी पै ज्ञानेश्वरी वी पै कृतिका कामत देवयानी शेणे अश्विक कामत श्रेया भंडारकर रश्मी शेणे कविता कामत अनघा शानबाग यशोदा प्रभु आणि मंजुला शेणे कोण कोण आन्सर दिवचे ट्राय केला की तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद तशेंच आमगेल निमित्त कोणाले नाव चुकून गेला जाल्यार आमकां क्षमापण दिवका म्हणून मागूंक येता आसा ती आईचे व्हिडिओचे क्वेश्चन कसं म्हळ्यार म्हाका गिरीजा म्हण मिळल ना तिगेले अम्मल नाव कसं नाही म्हणून तुमगेले सपोर्ट अशींच आमगेल्यावर केन्नाय आसो म्हण सांगता आसची आनी काही तुम्ही पातोळी माई यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करनी जाल्यार आत्ता वचून सबस्क्राईब करा ती आणि तुमचे व्हिडिओ लाईक केले जाल्यार एक लाईक बटन होतो तुमगेले अभिप्राय कसे नाही असले कमेंट सेक्शनांत घालाची म्हाका तुमगेले कमेंट्स अजूच म्हळ्यार भारी प्रीती जायत आमी नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटाची धन्यवाद.